नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बंद दारां आड जाली भाजपाची दिल्लींतली बसका। बसके विशीं उलोवपाक मुख्यमंत्री सावंत आनी मंत्री विश्वजिताचो न्हयकार। ह्यान फुडें खात्यांतर्गत जातली नोकर भरती। दिल्लीचे बसकेन विश्वजिताची बाजी। गोंय मनीसबळ विकास महामंडळाची नोकर भरती वादाळ। 944 पदां खातीर मेगा नोकर भरतीचे अनुक्रमांक 31,000 क्रमांका मेरेनचे अर्ज गायब। आपाच्या अमित पालेकाराचो दावो। भाजपाच्या नेत्यांक दिल्ली आपयला म्हळ्यारूच दोगांय मदीं पेटला। आमदार विजय सरदेसायाचो दावो। पर्यटनाच्या हंगामात धार्मीक वातावरण इबाडलें जाल्यार गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो परिणाम म्हणटा विजय सरदेसाय। मुख्यमंत्री दिल्ली कित्याक गेला ते आपल्याक ना खबर सांगता मंत्री सुभाष शिरोडकार। मंत्रिमंडळान सगळे व्यवस्थीत आशिल्ल्याचो मंत्री शिरोडकाराचो दावो। काणकोण जुलूस विरोधात म्हापशांत धार्मीक तणाव। जुलुसा संबंधी समस्त हिंदू समाजाचे म्हापसा पोलीस स्टेशनात निवेदन। कणगूट वाठारांत बेकायदेशीर रस्तो उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लो रस्तो केलो सील। आतां खबरो विस्तारांत। त्या दोगांकूय दिल्ली आपयला। हाचे वेल्यान दोगांय मदीं पेटला असो दावो आमदार विजय सरदेसायान मुख्यमंत्र्याच्या दिल्ली वारीचेर केला। मंत्र्याची ही अंदाधुंदी चालू आसतनाच सध्या गोंयांत धार्मीक तणाव उप्रासला। हाचेर सरकारान आजून कांयच पावलां उबारिल्लीं नात। पर्यटनाच्या हंगामात धार्मीक वातावरण इबाडलें जाल्यार गोंयच्या पर्यटन हंगामाचेर परिणाम जातलो अशें मत विजय सरदेसायान उक्तायलां। मंत्री आहा नंबर 1 नंबर 2 तांचे विरोध पेटला उगड जालां की तांकां दिल्ली हाडपाचें। ते बोवाळान कम्युनल डिपार्टमेंटचो इशू खूब आसा। काणकोण जालें कुंकळे जालें आतां म्हापशा पावलें। सरकारान आज पर्यंत कांयच स्ट्रॉंग स्टेटमेंट काडिल्लें ना। नायदर डिस्ट्रिक्टांनी लॉज गव्हर्नमेंट इज सिरियस अबाउट कम्युनल हार्मोनी जर बिगडली जाल्यार टुरिजमाक डायरेक्ट इफेक्ट जातले, आपली इकॉनॉमीचेर डायरेक्ट आनी टुरिस्टची इमेज काबार जातली। हाजेर सरकार कसो कांय उलयलो ना। कोणाक कांय पळोवंक ना अशें दिसता। हें म्हाका दिसता की आनी सरकारान कठोर स्टेप घेतली जाल्यार हा टुरिजम सिजनाचो सुरवात जाता त्या टायमार असले जे आयना आनी कोण बांगड्यान कोणाच्या मदीं घेवप हे जर इशू जाता हे ओपन करता कनेक्ट गोंयान एडमिनिस्ट्रेशनची वस्तू ना आनी दीस इज रिफ्लेक्टिंग गोइंग टू हॅव एन इफेक्ट। मुख्यमंत्री दिल्ली कित्याक गेला ते आपल्याक खबर ना अशी जाप मंत्री सुभाष शिरोडकारान पत्रकारांक दिल्या। सरकारान सगळेंच व्यवस्थीत आसा असोय दावो ह्या वेळार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी केलो। दिल्ली गेल्या तुमचे दोन मिनिस्टर कितें तुमकां कितें आयडिया आसा तुमकां सकाळपासून कित्याक खर्चो पडलो तुम्ही मंत्री आसा बीजेपी सगळे एकी आसा कित्याक खर्चो पडलो खर्चो पडले कित्याक जाता जनरल पब्लीक जो आसा ते डिसायड 3 जाल्यार 3 आसो म्हणून सांगलें स्ट्रॉंग बाकी सगळें बरें आहा पार्टी भितर काय ना झगडे बिगडे। काणकोण जुलूस संबंधी म्हापशा धार्मीक तणाव निर्माण जालो। काणकोण जुलूस संबंधी कांय भायले लोक म्हापशा येवन धार्मीक तणाव निर्माण करतात अशें कळ्ळ्या उपरांत समेस्त हिंदू समाजाचे लोक व्हडा संख्येन एकठांय आयले। तशेंच समेस्त हिंदू समाजा वतीन काणकोण जुलुसा विरोधात म्हापशा पुलिशेक निवेदन दिलें। काणकोणच्या नियोजित जुलूस संदर्भात म्हापशांत धार्मीक तणाव निर्माण जालो। काणकोणा नियोजित जुलूसाक कायदेशीर परवानगी दिल्ली ना। मात हो विशय घेवन कांय भायल्या लोकांनी खंय म्हापशा येवन धार्मीक तणाव करपाचो यत्न केलो। ह्या प्रकाराक लागून समस्त हिंदू समाजा वतीन म्हापशा पुलिशेंत ह्या प्रकाराची चौकशी करपाचें निवेदन दिलें। कांय भायले लोक येवन म्हापशार शक्ती प्रदर्शन करून सरकारी यंत्रणेचेर दबाव हाडपाचो यत्न करतात। आमच्या वाठारांत येवन धार्मीक तणाव निर्माण केल्ल्यान आमी तांकां प्रत्युत्तर दिवपा खातीर व्हडा संख्येन एकठांय आयिल्ल्याचें समस्त हिंदू समाजान सांगलें। काणकोणचो विशय हांगा पेटोवपाक सोदता म्हापशांत तांचेर त्वरीत कारवाय जावची एक्शन घेवची। म्हापशांत कांयच वातावरण बिगडलें नासतना आमच्या सुदारीक कायदा सुवेवस्थेचो जो प्रश्न हांच्यांनी निर्माण केला। निवेदन घेवन येयले जे
हे त्या दिसा पर्टिक्युलर धर्माचे लोक येयले म्हापसा पोलीस स्टेशनाक वेटीस धरले. ते कारण नासतना एक काणकोणा इश्यू जालो त्याचे ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लेंट सगळे जाल्ले आसा. सरकार यंत्रणा तेचेर अभ्यास करून तेचेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तरी सुद्दां रातच्या टायमार येवन तेंच्यांनी हांगासर फूल पोलीस स्टेशन वेटीस धरले. सो हे एक्चुअली कशें जाला, हे आपले शक्ती प्रदर्शन करून सरकार यंत्रणेचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न आसा आनी जो आमी केन्नाच करून तांकां दिवचे ना. अशें जर ते परत जर आमच्या सरकारी यंत्रणेचेर कारणा शिवाय जर दबाव घालूंक येत जाल्यार आमी हेच्या पेक्षा मोठ्या संख्येन येवन त्यांचो निशेध करतले. जमाव येयला तो फक्त कित्या खातीर की अशें परत हांगासर घडोवंक जायना आनी हे घडत जाल्यार ताका प्रत्युत्तर दिवपाकूय आमी समर्थ आसा हे दाखोवपा खातीर आमी हांगा येयला. म्हापशेच्यान स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण कळंगूट वाठारांत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लो रस्तो सोमारा बंद केलो. कळंगूट पुलीस ह्या कारवाये वेळार हाजीर आशिल्ले. हो बेकायदेशीर रस्तो शेतांतल्यान वयता, देखून ह्या रस्त्याक लागून पर्यावरणाक बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें दिसून येता. कळंगूट वाठारांत शेतां पुरोवन बेकायदेशीर रस्ते बांदपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें सुदेश मयेकार हांचें म्हणणें. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे इट इज द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट. विनल दिवकर म्हणून कोण एक भुरगो कोर्टाक गेला त्या रस्त्याक लागून आनी आयज तो कोर्टान रस्तो इलिगल आहा म्हणून सील केला. अशें दिसता की इलिगॅलिटी असल्या बाबतीन वाडत वयता. म्हाका दिसता लो लायिंग शेतां बितां पुरोवन रस्तो करप जावं दोंगर फोडून रस्तो करप असले प्रकार कालांगुतान चल्ल्या. इट इज टू फेलिसिटेट द बिल्डर लॉबी. हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा, कित्याक जें उरलां आमचे कडेन शेतां आनी ते दोंगरूच उरल्या. ताका लागून खंय तरी पंचायतीन आपलो फूट डावन करचो आनी असले कितें आहा ते प्रकार एनकरेज करचो न्हू. फोंड्या जी-सुडा अंतर्गत जावपी एका व्हडल्या प्रकल्पाक फोंडेच्या पालिकेन मान्यताय दिल्या. मंगळारा पालिकेच्या जाल्ले बसकेंत हो निर्णय घेतलो. 3 टप्प्यांत हो प्रकल्प जातलो आनी ताका 5 कोटी रुपया खर्च येतलो. तशेंच ह्या प्रकल्पान फूड कोर्ट, गार्डन, हॉल, पार्किंग जातले अशी माहिती फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांणी सांगले. सेंट्रल गव्हर्मेंट ते आमकां मेळटा ते फायदो आमी कित्याक घेवचो. सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिता डेव्हलपमेंटा, गार्डन डेव्हलपमेंटा, हे भुरग्यां खातीर, जाणटे खातीर, सगळ्या खातीर. आनी एक ड्युटी आनी हो फर्स्ट फेज ते 4-5 कोटी तेन्ना दुसरो तिसरो हे आसा फेज. ते सगळें हे बरें जातलें आनी फोंडे ड्युटी जातले. कित्याक जाय फोंड्याक आनी कांयच ना. फोंडे हेका लागून सगळें जातलें. तशेंच आमचे आतां मार्केटूय आसा फुडें, ते मार्केटूय बरें करपाक पळयता. मार्केटाचें आमी बरें जावचें, नवी मार्केटूय बांदपाक पळयता. म्हणजे हे सगळे तरेचे इल्ले डेव्हलप जाता फोंड्याक ते जावचे अशें. ताका लागून आमी प्रयत्न आसा. आमचे कौन्सिलाचे अध्यक्ष आनी ते वांगडी सगळे कौन्सिलर तेंचेय बी हें आसा, एफर्ट्स आसा. आनी आयज तेणी हें रेजोल्युशन घेवन आयज रोखडेच दिले. आज स्पेशल मिटींग आपयलेली. आमकां जी-सुडा मार्फत जो प्रोजेक्ट आज आमकां सुंदर अशें गार्डन हांगा फोंडे सिटीन एक बरें जो फर्स्ट आसा 4.56 crores पयली फेज, ऑलमोस्ट 5 crores. ऑलमोस्ट 5 crores. हे जे आमी आज जी मिटिंगे आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा, आमी रोखडेच तांकां हे रेजोल्युशन आयज आमी जी-सुडा पावयतले की जेणे करून आज जो येदे व्हडलें गार्डन आमकां आज पळोवपाक मेळटा. तितून ज्यो भुरग्यांक गार्डन आसतलें भितर वॉकिंग ट्रॅक आसा, जावं आमचे फूड कोर्ट आसतलो, असो विविध स्पोर्ट्स जे बॅडमिंटन आसूं मागीर व्हॉलीबॉल कोर्ट आसूं, सगळे विविध वेगळे वेगळे हितून स्पोर्ट्साचे हें आसतलें आनी ते जाता तितले ते बेगीन सुरू करपाक पळयता. आमकां आयज आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री बाबुराव विनायक सर हांचो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो आसा. कित्याक हें आतांचें काम हें फाटल्या वेळार तरी सुरू केल्ली. आयज ते सुरू केलें म्हणून आयज हे पयशे आमकां जवळ जवळ 5 कोटी सुमार सँक्शन. पयलो फेज हे 5 कोटी आमकां हे मास्टर प्लॅना खातीर मेळिल्ले आसा. ते सेकेंड थर्डूय आनी फुडलेय पयशे मेळटले. अशें करून आमी जाता तितलो बेगीन हो प्रोजेक्ट. आमी फोंडा म्युन्सिपालिटीन आसा जे जाग्यार आयज फोंडा म्युन्सिपालिटीन एक मिटींग दवरिल्ली आनी तितून प्रेजेंटेशन आशिल्लें की हांगा जो म्युन्सिपालिटीचो जो जागो आसा त्या जाग्यार हांगा मोठो एक प्रकल्प येता. त्या प्रकल्पा अंडर जवळ जवळ 3 फेसीचो प्रकल्प येता. एक फेसीक जवळ जवळ 5 कोटीचो एक्सपेंडिचर जाता. जी-सुडा अंतर्गत ते जावपाचें आसा. तितून फूड कोर्ट येता, मागीर एंटरटेनमेंट येता, हॉल येता, गार्डन येतलें आनी मागीर तुका
जायते असे प्रोजेक्ट आसा जे फोंडावासीं खातीर तेजी गरज आसा ते प्रकल्प सगळे हांगा येवपाचे आसा. पार्किंग वेवस्था सुद्दां हांगा बरी जातली अशें करून तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. जे सुडा अंतर्गत हो जो प्रकल्प जातलो तो आयज ताका रिजोल्युशन घेवपा खातीर हांगा मिटींग घाल्ल्यान तें रिजोल्युशन तांकां म्युन्सिपालिटीन दिल्लें आसा आनी कामाक बेगीन सुरवात जातली अशी तेंच्यांनी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ केडेकर. राज्यांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. हाचेर खंय तरी आळाबंद घालपा खातीर वाळपय पुलिसांनी होंडा 70 भाड्याक रावप्यांची तपासणी मोहीम राबयली. घर मालकांनी भाडेकरूंची तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाता अशें दिसून येता. दर एका भाडेकरूंची तपासणी करून उपरांतूच राबितो करपाक दिवचो अशें आवाहन वाळपय पुलिसांनी केलां. नमस्कार. राज्यात सध्या गुन्हेगारीचे प्रमाण हे दिसान दीस वाढत आसा आणि ह्या सगळ्याचे आळो बसपा खातीर वाळपय पोलिसांनी जे भाडेकरू आसा तेजी पडताळणी करपाची मोहीम हाती घेतलेली आसा. 2 दीस फाटीं वाळपय पोलिसांनी वाळपय मार्केटान ही मोहीम हाती घेतली तेन्ना एकूण 52 जाणांचे भाडेकरूंचे अर्ज हे भरलेले. आयज मंगळारा सकाळी वाळपय पोलिसांनी होंडा पोलीस स्टेशनाचेर ही मोहीम हाती घेतलेली तेन्ना एकूण 70 भाडेकरूंचे अर्ज हे भरलेले आसा. 70चो विस्तार ह्यो मोठ्या प्रमाणात जाल्ल्या कारणान दिसान दीस परप्रांतीय कामगार आसा हे वाळपय तशेंच 70च्या इतर भागांत वास्तव करून आसता. मात जे भाडेकरू आसा तेंचे अर्ज हे भरलेले ना. हेका कारण म्हणटा ते जे घरमालक आसा ते. कारण जेन्ना घरमालक जेन्ना आपले भाडेकरू दवरता तेंचे अर्ज हे भरपाची ही तेंची जबाबदारी आसा. तेका लागून वाळपय पोलिसांनी जे समस्त घरमालक आसा हेंकां आव्हान केलेलें आसा की जेंच्यांनी आजुनी पर्यंत जे भाडेकरूचे अर्ज भरलेले ना तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन अर्ज भरून पोलिसांक सहकार्य करपाचें. ही जी पोलिसांनी ही मोहीम राबवलेली आसा ही अशी सुरू रावतली आणि तेका सगळ्यांनी जे घरमालक आसा आणि लोक आसा तेंच्यांनी सहकार्य करपाचें अशी मागणी वाळपय पोलिसांनी केलेली आसा. ही मोहीम वाळपय पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली सुरू आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. राज्यांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. हाचेर खंय तरी आळाबंद हाडपा खातीर वाळपय पुलिसांनी होंडा 70 भाड्याक रावप्यांची तपासणी मोहीम राबयली. घर मालकांनी भाडेकरूंची तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा अशें दिसून येता. फुडली खबर म्हणल्यार म्हापशा हावसिंग बोर्ड ते शिवोले मेरेनच्या रस्त्या कुशीक झाडां वाडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. रस्त्या कुशीक झाडां वाडिल्ल्यान रस्तो स्पश्ट दिसना देखून अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या. आजगांव पंचायत तशेंच म्हापशें नगरपालिकेन हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता. आजगांव पंचायतीच्या म्हणण्या प्रमाण हो वाठार नगरपालिकेच्या खाला येता जाल्यार नगरपालिकेच्या मतान हो वाठार खंय पंचायतीची जबाबदारी. ह्या कोफुसावाक लागून ह्या रस्त्याचो प्रश्न सुटावो जावंक ना. आणि आम्ही जो आता हांगा आहा 145/1च्याच जाग्यार आमी आहा. आमकांय कळटा एज पर 114 फॉर्म प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कोमरीदास चर्च आनी आसगांव विलेजीन ही प्रॉपर्टी पडटा. जशे चेअरपर्सन म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो डॉक्टर नूतन बिचोलकर हिचो जो स्टेटमेंट हांवें आतां पळयला तेजेर हांव सांगूंक सोदता की डॉक्टर नूतन बिचोलकर आतां नेवी चेअरपर्सन जाल्ली आहा. हेचे पयलीं कितलेशे चेअरपर्सन म्हापसा म्युन्सिपालिटीक जाले. हो इन्सिडंट आनी हो जो स्टेटमेंट तिणेन केल्लो आहा की हे आसगांवान पळोवपाक जाय. तेंच्या सहगांवान आमी ते दोगूय आसगांव पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी मेळोन आमी काम करपाक जाय. हांव तुमच्या माध्यमांतून तुका सांगूंक सोदता इतकी वर्सां जालीं कितकेशे चेअरपर्सन येयले. हे जे स्टेटमेंट आहा हो स्टेटमेंट खंयच्याच चेअरपर्सनान आयज पासून केलो ना. कसलेंच आमकां इंटिमेशन धाडलें ना की तुमची बाउंड्रीज आहा रोड्स एंड बुशीस आहा की आमी कटींग करून आमी काम ते करता अशें केन्नाच आमकां सांगलें ना. आमी एवरी इयर पळयता की हांगरसून जी म्युन्सिपालिटी जेन्ना पळय अशी रस्त्याच्या सायडीसून ही सगळी बुशीस स्पॉट म्युन्सिपालिटीच करता. कितकीच वर्सां जालीं आसगांव पंचायतीन हांगा कसलेंच काम केलें ना कारण म्युन्सिपालिटी करता म्हणून. आनी ह्या वर्सा जर तांकां आमच्या आसगांव पंचायतीनच काम हें करपाचें आसलें नाजाल्यार तिणेन आमकां इंटिमेशन दिवपाक जाय आसलें की बाबा आमी हे फावटी ह्या वर्सा आमी हे बुश कटींग करचें ना. म्हापसा पोलीस स्टेशन ज्युरिसडिक्शन एंड्स हियर. हांगासर आमची म्हापसा म्युन्सिपालिटीची आमची म्हापसा ज्युरिसडिक्शनची आमची हांगासर लिमीट आसा. हांगासर ती स्टॉप जाता आनी हांगासून फुडें सगळो जर रस्तो वयता तुमी गणेशपुरीच्या वाटेन आतां गणेशपुरीच्या
पणजेच्या वाटेन जर पळयशी तर जाता तितले म्हणटा तशें आमी पूर्ण रस्तो हांगासर क्लियर करपाचो प्रयत्न केला आनी तो केल्लो आसा. दत्तावाडी पासून आंगणेंसूर वचून मिलाग्रीस पासून आनी तारी पर्यंतची ही वाट जी मेन आसा तेचेर आमी पूर्ण स्वच्छता आनी क्लियरींग केल्लें आसा. आतां तुमी जर विशय म्हणटा तर हांगासून जर पळयता इतली एरिया येता ती एरिया आसगांव पंचायतीच्या वाटेक लागता. म्हणून आमच्या म्हायती प्रमाण पासून वयता त्या मदल्या भागांची भाडकुतां वाडलेली आसा. खंयचीय गोष्ट आमी एकत्र करून कोलॅबरेशन आमी करता. आणि ह्याच्या आधी म्हाका दिसता आउट ऑफ वे वचून म्हापसा म्युनिसिपालिटीन ह्या रोडावर जितली झाडां आसा तितली केल्ली आसा वापाचे तेचो टोटल क्लियर केल्लो आसा. अजुनूय आमी डिनाय करिना की ते काम आमी करची ना, पण जेन्ना आमी प्रायोरिटी आमच्या भागांत दिता बरीचशी कामां आमची चालू आसा आणि ती कामां पुरते व्हरून आमी इतर भागांचेर आमी टोटली लक्ष दिता. गोंय सरकारान युनिफायड पेन्शन येवजण लागू केल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराच्या 50% पेन्शन मेळटले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. गोंय सरकारान युनिफायड पेन्शन येवजण लागू केल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराच्या 50% पेन्शन मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आयच्या कॅबिनेटान इन प्रिंसिपल अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द युनिफायड पेन्शन स्कीम UPS इन द स्टेट ऑफ गोवा. ह्या स्किमीत आमी खास करून द एम्प्लॉईज हू हॅव द एडिक्वेट सर्विसीस वील गेट द एश्युअर पेन्शन ॲटलिस्ट 50% ऑफ द लास्ट 12 months एवरेज सॅलरी एज अ पेन्शन. Minimum pension is ₹10,000 per month will be given to those who have at least 10-year services. Family pension to the spouse will be given at the rate of 60% of the pension. DNS relief and everything. Government of India तो सर्क्युलर 1 एप्रिलच्यान येतलो. त्याच्या पयलीं सेम येयल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय बी तांच्या खातीर खरें इम्प्लिमेंट करता. गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या खातीर म्हणजे जी युनिफायड पेन्शन स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात घेतलेलो डिसिजन आज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो इम्प्लिमेंट करता. आयच्या कॅबिनेटात तो पास केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. राज्यांतली बेरोजगारीची आंकडेवारी सरकाराक मान्य ना. गोंयांत बेरोजगारी सगळ्यांत चड आसा अशी आंकडेवारी केंद्रान जाहीर केल्ली. हे फाटभुंयेर कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयतालो. केंद्राची आंकडेवारी आमी मान्य करिनात हे विशीं केंद्रीय कामगार मंत्रालया कडेन उलोवप जालां अशें बाबूशाचें म्हणणें. अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आयिल्लो सर फाटल्या दिसांनी. That is totally wrong. Our commissioner actually had gone to Delhi. They had a meeting with the Labour Minister, Central Labour Minister. He has pointed out this issue. See, this data basically has not come from the Labour Department. Okay. And actually, who should basically the Planning and Statistics Department? They are the people actually who should follow up with them. So this is totally a wrong data, and we don't accept it. Sir, CM is going to Delhi. Yes. Any refunds chances are there? CM Delhi होता. He told you, no, there is going to Delhi. So asking you. What is your view? काय खबर असतं देखील तरी? फाटल्या दिसांनी तुम्ही ते इलिगल घरां ते रेग्युलरायज करता म्हटलें ती खंय आतां खंयची इलिगल घरां? जाय ती आहा तितून फाटल्या खंयची घरां ते सांग. खंयची ते सांग. इलिगल अमेंडमेंट आहात मरे, रूल आहात मरे, ते चालू आहा मरे. पर्यटनाच्या इतिहासांत पयलीच खेपे पर्यटन हंगाम सुरू जावचे पयलींच 70% शेक सुरू करपाक मान्यताय दिल्ल्यान गोवा शेक ओनर्स असोसिएशनान पर्यटन मंत्री रोहन कवटे हांची भेट घेवन तांचे उपकार मानले. तशेंच ह्या वेळार कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोय हाजीर आशिल्लो. टुरिझम इज अ बॅकबोन आणि मेन इंडस्ट्री आणि हे सगळे आमचे शेक भाव जे ट्रेडिशनल गोंयकार ते खरे एम्बेसेडर टुरिझमाचे जसे वॉटर स्पोर्ट्स शेकवाले. लास्ट इयर नवी पॉलिसी येता आसतना इंटर डिपार्टमेंटल थोडे डिले जाल्ल्या खातीर तांकां डिले जालो खरो, पूण ह्या फाटी सगळ्यांनी बरोबर काम करून असेंब्लीन ताणें जो विशय घेतिल्लो तातूंत मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑल्सो वॉज ऑफ द ओपिनियन दॅट टुरिझमाक कितें जाय तें करून आमी फटाफट करून घेवया. So I think along with us, our Chief Minister also has participated to ensure that these things start on time with quick, speedy cabinet approvals, बाकीचे approvals जाय आशिल्ले ते. Additionally, last year season बरें वचूना पूण तांणी मागिल्लें की बाबा आमची रेट वाडोवं नाका कित्याक 10% increase every year आसता. सो पयली आमी ती लास्ट इयरचीच रेट दवरली विदीन द पॉलिसी दवरपाक आनी वी एन्श्योर दॅट दे गेट दॅट कम्फर्ट. दुसरी दे आर एबल टू स्टार्ट ऑन टायम. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर देम
कित्याक आमचे बारीक लोक हे हँड टू माउथ स्वता काम करून आपले दिसवडो करून ते गोंय खऱ्या अर्थान प्रमोट करतात. मायकल हॅज ऑलवेज बीन सपोर्टिव्ह इन दीज गुड डिसिजन्स आनी म्हाका दिसता आय विश देम ऑल द बेस्ट की सीझन देवा कडेन मागता बरें वतलेच, बरे टुरिस्ट येतलेच, बट दीस टायम इट इज शेक्स वेटिंग फॉर टुरिस्ट टू नॉट टुरिस्ट वेटिंग फॉर शेक्स. महाराष्ट्र सरकारान राज्यांतल्या देशी गायींक राज्य मातेचो दर्जो दिवपाची घोशणा केल्या. देशी गायींच्या दुधाची मानवी उपयोगिता, आयुर्वेदीक उपचार पद्दती तशेंच शेण आनी गोमुत्राच्या सेंद्रीय शेतीच्या म्हत्वाक लागून महाराष्ट्र सरकारान हो निर्णय घेतला. देशी गायीचे संवर्धन जावचे म्हूण महाराष्ट्रांतल्या शिंदे सरकाराचो हो म्हत्वपूर्ण निर्णय आसा. जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र वाळपय गोवा तर्फे आम्ही महाराष्ट्र सरकारान जो निर्णय घेतला की गोमाता हिका राज्यमाता म्हणून त्यांच्यानी घोषित केला, ह्या निर्णयाचे आम्ही गोंयातर्फे खूप स्वागत करता आणि त्या सरकाराचे अभिनंदनू करता. कारण ही काळाची गरज ओळखून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यान आणि कॅबिनेटान जो निर्णय घेतला हो पूर्ण आमच्या देशा खातीर आणि गोमातेच्या संरक्षणा खातीर हो मोठे पाऊल आसा. आणि ह्या संदर्भाचे मुख्य जे आमचे नेतृत्व करपी पूज्य आपले गोपालमणी महाराज आणि सगळे जे नेतृत्व करपी बाकीचे संत आहा तांकां हेची सगळे क्रेडीट वता. आमी गोवा म्हणून गोंयच्या इतिहासान पयलेच फावट 2014 ह्या गोमाता राष्ट्रमाता ह्या आंदोलनात सहभागी झाले आणि पूज्य गोपालमणी महाराज हे गोंयान असले वास्तव्याक तेंची हांगा गोकथा जाली. ह्या विशया खातीर आमचे गोशाळेन हांगा वाळपय ते 2 दीस असले आणि आचार्य जी असले आणि इतर कार्यकर्ते असले तेंच्यांनी ह्या जागृती खातीर 2014 2 पूर्ण वेळ कार्यकर्ते हांगा गोंयान 2 म्हयने असले आणि आमी संपूर्ण गोंयभर आमकां जसो शक्य जाता तसो आमी जागृती केली आणि गोंयच्या इतिहासान पयले फावट आमी तपोभूमी हांगा पूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामीजींच्या मार्गदर्शना खाली थंय आमी फर्स्ट टायम म्हणटा ती पूज्य गोपालमणी महाराजांची थंय गोकथा जाली. म्हणजे गायीचें म्हत्व कितें, गाय कित्याक म्हत्वाची आसा, गायीचे सेवा केल्या नंतर कितें पुण्य मेळटा हे गेले 3 दिसान गोकथा करून तेंच्यांनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक भितर एक जागृती घडोवन हाडली. राजधानी पणजी शारांत भिकाऱ्यांची संख्या वाडिल्ली दिश्टी पडटा. एके वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सक्तीची करतलो म्हूण सांगता, पूण दुसरे वटेन भिकाऱ्यांचे कितें, हे लोक काय खंय भाड्याक रावनात, तांची फाटभूंय कितें, हे लोक खंय रावतात, ते करतात तरी कितें, हो डेटा मात कोणा कडेनूच ना. पळयात पुराय बातमी. हालीसराक पणजे शारांत भिकाऱ्यांचो आंकडो वाडटना दिश्टी पडटा. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचें केलें. पूण रस्त्याचेर रावपी भिकाऱ्यांचें कितें, तांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन कोण करतलो, तांचो डेटा कोण दवरतलो, होवूय एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. कांय म्हयन्या पयलीं कांपालार कांय भिकाऱ्यांक पुलिशेन गांजो तस्करी प्रकरणांत अटक केल्ली. तेन्ना फुटपाथार संवसार मांडून बसपी ह्या भिकाऱ्यांची फाटभूंय कोणे तरी तपासून पळोवपाक जाय. एक स्ट्रिक्टली आम्ही पळयल्या की खूप मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो जाता ह्यो वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमाणात मायग्रंट्स गोंयांत येवपाक लागलेले आसा. ताज्या खातीर आमकां दिसून येयल्यो म्हणून 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन फ्रॉम आयच्यान सुरवात जाला ते 10 तारखे पर्यंत जातले. आणि जर टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरलेलो नसत आणि जरी कोणी दवरला जाल्यार ताका मॅक्झिमम 10,000 रुपया फायन डायरेक्टली पडटली आणि केस रजिस्टर्ड जातली ती वेगळी तेजेर. त्या खातीर 100% कोणाच्या घरात, कोणाच्या फॅक्टरीत, कोणाच्या इंडस्ट्रीत, कोणाच्या आनी खंयच्या शेडीन रावता जाल्यार तांच्यांनी पयलीं व्हेरिफिकेशन करून दवरपाक जायना. केस वेगळी आनी फायन वेगळी आजुनी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काल सगळे SP बरोबर, सगळे पुलीस खात्यांचे जे SP आसात तेंचे बरोबर काल बैठक घेतली आनीक तितून तेणी अशें एक डिसिजन घेतला की गोंयभर टेनंट व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी आसपाक जाय. समज टेनंट व्हेरिफिकेशन जायनासतना समज कोणी आपले घरांक इल्लिगली मायग्रंट्सांक दवरता जाल्यार तांकां एक 10,000 सुमार फायन आसतली. हें डिसिजन कालचे मिटिंगेक जालां.
पूण गोंयान काही असो घटक गोंयान काही अशे लोक आसात जे लोक कोणाच्या घरान रावनासतना रस्त्यार रावतात किंवा म्हणत किंवा खंय असो बस स्टँड मेळ्ळो जाल्यार बस स्टँडार बस स्टॉपार तांकां खंय जो जागो मेळटा त्या जाग्यार रावतात. जशे की काही बॅगर्स असतात म्हणजे भीक मागून खावपी काही भिकारी असतात. मागीर काही अशे बेवडे अशे असतात जे भीक मागून मागीर रातचे खंय जागो मेळटा थंय न्हिदतात. मागीर काही अशे फुगे विकपी असतात ते लोक रस्त्यार रावतात. सो रस्त्यार रावपी सुद्दां एक काही असो ग्रूप असो आसा आनीक हेंचो नंबर सुद्दां गोंयान खूब असो वाडटा, खास करून पणजे शहरांत. जाल्यार हे जे लोक आसात कसले क्रिमिनल मायंडसेटान आसूंक शकतात किंवा कितेंय क्रायम करूंक शकतात जाल्यार हे लोक खंयच्यान येयल्यात आनीक तेंचे तकलेन कितें आसूं शकता जाल्यार हे लोक खंयच्यान येयल्यात आनी तेंचे तकलेन कितें आसा हे कोणाक कोण सांगूंक शकना आनी तेंच्या हातीन सुद्दां कितें क्रायम घडोवंक शकता. हेंचेर कंट्रोल करपाक लागून सरकारान एक कितें पावल उखलचें अशें हे जे लोक आसात त्या लोकांचेर सरकारान कितें तरी एक पावल उखलचें आनीक हेजेर कितें तरी म्हटल्यार ते जे लोक आसात तेंचेर तोडगा काडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से अपने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूँ. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.